भेटवणेचे मागणे जाल्या उपरांत याजाक सुरू करता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. थंय तावन धरिल्लें त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता म्हणून महास्तुती आसा तो वळपर्यान हाका आमी महाप्रार्थन म्हणटा. ह्या ग्रेक भाशेन अनाफरा म्हणटात. अनाफरा म्हणून कित्याक सुरवेर तावन पयल्या शतमानांत तावनूच म्हणयेत येवकरिस्त संभ्रमतना ही एक रीत ही एक मांडावळ आमी पाळिल्ली आसा. महाप्रार्थन देखून महाप्रार्थन एका सगळ्या येवकरिस्ताचे शिखरच म्हणयेत. हाका लागून आज तुमकां हांगा थोडी पिंतुरां दिसतात आनी ताच्या वयर थोडो विवर दिल्लो आसा. सुरवेर आसा प्रस्तावनाचो नामाण. प्रस्तावनाचो नामाण तो कसो 3 हंतांचो आसा, 3 नमुन्यांचो नामाण. तुमी म्हाका जाप दिया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वो आतां ती धोडो नामान आसा न्ही. हाका एक बरो अर्थ आसा. फकत आमी खंयच्याय कारणाक लागून बश्टो नामान सांगता घालूंक ना. पयलें जावन आमकां येवकरिस्ताच्या मागण्याक वो नामान तयार करतना ताच्या चड जावन आमची काळजां उबारुया. जी कोण आदींचे लातेन मीस आनी पुरो आयकून सवय आसा तुमकां सुरसूम कॉर्दा म्हणटा आमी. आमची काळजां उबारुया. आतां आमची काळजां उबारुया कित्याक? येदोळूच तुमी देवाचो शब्द नियाळ केला, शर्मांव आयकला, भावार्थ्यांची मागणी हें सकट जालां. आतां एक निमाणो हंत म्हणल्या बरी जेजूचे मांस आनी रगत ताचो मिस्तेर आमी आटापोवंक जाय जे जाल्यार समजा जाय जाल्यार फकत राजां वाचल्यार पावना. आमची काळजां मोनाय कित्याक जेजून आमचे खातीरच ताचो त्याग केला. देखून आमची काळजां उबारुया. काळजां उबारची म्हळ्यार अध्यात्मीक म्हणून ताका जायतो अर्थ आसा. तुमी जाणात काळजां पेटची पेटय आमची काळजां म्हणटा आमी जेजूच्या पवित्र काळजा कडेन. देखून ही आमची काळजां उबारची वो मिस्तेर आटापच्याक. तें जातेच येता अर्गां आनी महास्तुती. अर्गां महास्तुती ही अर्गां महास्तुती आमी पवित्र पवित्र म्हणच्या पयलें तातूंत कितें आसा? पयलें जावन आमच्या सगळ्या सोडवणीची चरित्रा ही महास्तुती दिता. ताका लागून ह्या सोडवणीच्या चरित्रेचें कारण कितें? आमी स्तुती आतां कित्याक करता? ह्या मिसा वेळार कित्याक करता? हें सकट ह्या जागान करचें. तुमी फकत आयकल्यार जालें. आज ही हजारो फावटी तुमी आयकल्लीं उतरां आज परत्यान आयकतना गमन दिया. सर्वेस्परा पवित्र याजक म्हणटा सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या रचणारा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या मिसा वेळार आमच्या फायद्याक जायशें परत्यान आदी मागातावन आमी संभ्रमून आयिल्लो मिसाचो तो गूट परत्यान संभ्रमता. कारण ताच्या उपरांत घडप कशें हो संस्कार घडला पळया. ही उतरां आयका. तुज्या अनंत शब्द वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून जेजूक तुवें पाठयलोय. जेजूक तारक करून पाठयिल्लो फेस्त केदाळ संभ्रमले आमी परचें नातालांचें फेस्त. ताच्या उपरांत पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मुरयेचे उदरींत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. जेजूचे मनशा सायब आमी नियाळ करता. आमचे खातीर ताणें कश्ट मरण सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुनः जिवंतपण ताणें जोडलें. पास्कांचो गूट सगळी सोडवणीची चरित्रा एक 500 लायनींनी आमकां सांगली. ताच्या उपरांत येता निमाणें थंयसर बरयलां अंत्यकाळाची संपूर्णाय. अंत्यकाळाची संपूर्णाय. आतां आमी कितें पाती येता तें संपूर्णायेक पावता. निमाणें ही उतरां आयकल्यान की तुमी देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. उगडापणाच्या पुस्तकांत आमकां वायकूंक मेळटा देवस्तुती सर्गार आसा ती आमी ह्या संवसारान आतां आमी सांगाता मेळून करता. देखून देवस्तुती म्हणटा आसतना कितें जावं पुरो तो कॉयर आसा तांचे सांगाता मेळून आमी देवाक नामन करता, कंतारा गायता, मागणी करता. देवाचे बडवे आंजांचो कोर सकट देवाक स्तुती दिता आसतना आमी सांगाता ही स्तुती दिता. देखून मागणें आमचें मिसाचें बलिदान आमचें मात्र न्ही सगळ्यांचें सर्ग आनी संवसारांत आशिल्ल्या सगळ्यांचें. ताचे उपरांत येता पवित्र पवित्र. कितले फावटी हें पवित्र पवित्र तुमी गायलां या मागलां. पळया
ह्या पवित्र पवित्र सगळे मागणे बायबल आधारीत, देवाचे उतर आधारीत. पयलें आमकां पळोवंक मेळटा पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस परतूं खंयची उतरां कोणाक वाचूंक दिता थंयसर बरयल्या. खंय तावन मेळिल्लीं ती उतरां इजाया प्रवादीची, ह्या उगडापण पुस्तकांतली. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान परत्यान खंय तावन इजाया प्रवादी. होजान्ना सर्गी ताका जय जय. खंयच्या फेस्ता दिसा आमी हे म्हणटा होजान्ना होजान्ना. रामाच्या आयतारा, जेजूच्या पाशावाच्या आयतारा आमी हे म्हणटा. ताचे उपरांत सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय किर्तन. ताचे उपरांत शुभ वर्तमानांनी देखून सगळें पवित्र 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 आमी म्हणटा आसतना सगळो बायबलूच आमच्या जिबेर आसता. आं ताचे उपरांत पवित्र आत्म्याक आपोवणें आमी ताका ग्रेक भाशेंत म्हणटा एपिक्लेसिस. याजक त्या उंड्या वायनाचेर आपले हात पातळयता आनी म्हणटा तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर. हर एका संस्कारांनी आमी पवित्र आत्म्याक मागता. जावं कुमसार याजक म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या देण्यान हांव तुजी पदकां बक्षितां. जावं एक काजार, जावं तुमी कोणी ओर्द पळयल्या जाल्यार बिस्प त्या उमेदवारीच्या तकलेचेर हात दवरता आनी पवित्र आत्म्याचे देणें मागता. देखून तोच पवित्र आत्मो ह्या मिसा वेळारी उंडो आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलता. हें पवित्र आत्म्याचें देणें पवित्र आत्मो परत्यान एक आमच्या मदें अजाप करता ह्या मिसा वेळार. ताचे उपरांत स्थापन विवरण जेजून उंडो मोडलो. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड ताणें म्हळें. उपरांत याजक काल्स घेवन जेजू चिंच उतरां तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. जेजू म्हणटना समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. याजक आतां क्रिस्ताच्या स्थानार आसून तींच म्हणटा. जेजून कशें म्हणलें जावं पुरो तुमी समेस्त घेयात उंडो घेवन तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. खंयची कूड ती उंडो घी. या जेजून म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. जेजून ताचीच कूड. देखून ती अशी सांग तो उंडो मात्र न्ही आपणाची कूडच. दुसऱ्या दिसा शुक्रारा तो कुर्सार उमकाळतना तांकां कळ्ळें ही ताची कूड ताणें आमचे खातीर दिल्या. बावार्थ तसो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. 2000 वर्सां आदी मात्र न्ही आत्तां आमी तसो उगडास केलो. जेजूचें मरण पुनर्जिवनपण उंड्या आनी वायनाच्या रुपार भावार्थ तसो गूट तो. ताचे उपरांत येतात आमी उगडास काडचें. जेजून संभ्रमल्या सगळ्या बापाक जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता म्हणटा याजक. तें जातच विनवणी आसा. विनवणी आमी इगजमतीच्या पापसाहेबा तावन धरलें आमच्या बिस्पा खातीर, याजका खातीर, सगळ्या मणयारां खातीर, सगळ्या लोकां खातीर, सरून गेल्ल्यां खातीर, सगळ्यां खातीर विनंती करता हांव. आनी निमाणें येता आमी देवाक दिवचो स्तुती स्तोत्र. हो स्तुती स्तोत्र खंयचो त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता याजक गायता. ताची उतरां पळया. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता. पवित्र आत्म्याचे एकपणा सर पदवेदारा बापाक. देखून एक देवाचो आमी उल्लेख करता. एक देवाक महिमा दिता. ताच्या सांगता त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता आनी त्यास जेजू थंय. जेजू शिवाय आमकां दुसरो सोडवंदार ना. सगळें आमी बापाक पावोवचें जेजू मुखांत्र. देखून जेजू संवसाराचो एकलोच सोडवंदार. एकलोच. जेजू शिवाय आमकां बापाची वळोवकी मेळना. आनी निमाणें याजक पातेन आनी काल्स हातांत घेवन ते उबारतना आमी समजून घेवचें आमी सगळीं यात्रीक पयनार आसांव, सर्गी वेच्या वाटेर आसांव. ताका लागून आमी थंय पावता पर्यान आतां जेजूचें मांस आनी रगत घेवन आमी जियेता. आतां हांवें निवान एक सवाल करचें. सगळ्यांक आज केलें हांवें सवाल. येदोळ सांगलें इल्लेशें वेगळी वेगळी सांगलें. हांवें सांगलें समजालें तुमकां? समजालें? वय. थोडीं जाणां वय म्हणालीं, थोडीं जाणां तकली हालय लागली. हें समजाल्लें. वय म्हणच्याक एक बरो शब्द आसा आमेन. देखून लास्टाक त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता ते कंतार जाल्लेंच आमी सगळां व्हड ताळ्यान आमेन म्हणटा. आमेन म्हळ्यार कितें? तशेंच जावं. देखून हर एक आमी वेळार आमी आमेन म्हणटा व्हड ताळ्यान आमेन. आज आमेन म्हणटाना देखून मोतीक वरा जें कितें आमी पळयलां, आयकलां, साकलां, देखलां, ह्या पळयलां हांवें म्हळें
सगळ्याक आमी म्हणटा आमेन. देखून हे महाप्रार्थना चलताना फकत पवित्र पवित्र आनी बाबार्थ गूड सोड न्हू, आमकां सड्ड पात्र ना, सक्कड याजाक करता. देखून सड्ड काम नातल्या वेळार तुमकां बरो अवकाश आसा सगळें पळोवंक, बरें करून पळोवन तातूंत तावून कुरपा जोडून घेवया आनी आमचो येवकरीस पळया कितलो फळादीक आमकां जाता.